न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दिप्ती काकोडकर। फाल्यां दिवाळी आनी सगळ्या घराघरांनी जी आसा ती तयारी नेटान चालू आसा आनी आयज नरकासूर गोंयभर ज्यो सर्ती आसा नरकासुराच्यो त्यो त्याची तयारी जी आसा फाटल्या 1 म्हयन्या सावन तरणाटे करतात। तर ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान आमी आयज दिसभर घडिल्ल्या सगळ्या घडणुकांचो नियाळ घेवया। तर सगळ्यांत पयलीं आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गांवस। सुशांत, आयज खंयची म्हत्वाची अपडेट आसा? पाकिस्ताना खातीर वर्ल्ड कपात आयज करो या मरो अशी स्थिती आसा आनी तांच्या मुखार आदलो जो चॅम्पियन आसा इंग्लंड ते आसात। सद्याक इंग्लंडान 35 ओव्हरींनी 215 धांवड्यो काडिल्ल्यो आसात। 2 विकेटी पयल्यो तांच्यो पडिल्ल्यो आसात। डेविड मलान आनी जोनी बेरस्टो हे बरे खेळगडे, तांच्यांनी इंग्लंडाक बरी सुरवात करून दिली। ते उपरांत आतां जी तेंची फुडलो जो खेळ जो रूट आनी बेन स्टोक्स हो एक बरो खेळगडो, दोगोय बेन स्टोक्स आनी जो रूट हे बऱ्यांतले बरे खेळगडे। ह्या पुराय वर्ल्ड कपात जर इंग्लंडाचो खेळ जर पळयलो जाल्यार आदले चॅम्पियन तांकां खंयचेच परिस्थितींत म्हणपाक शकनात। इंग्लंडान जो सर्वसाधारण सामकी बाबत कामगिरी केल्ली आसा आनी ह्या वर्ल्ड कपातून ते भायर पडलेले। निमणो जो चान्स आसा तो पाकिस्तानाक। ही जर मॅच पाकिस्तान जिखलो जाल्यार सेमीफायनलींत तेंची सुवात निश्चित जातली। पूण सद्याची परिस्थिती पळयली जाल्यार 219चेर 2 आवट हे बरे भक्कम स्थितीत इंग्लंडाचो पंगड सद्या आसा आनी सद्याचो जर स्कोर पळयलो जाल्यार पाकिस्तान ही मॅच खंयच्याच परिस्थितीत जिखतली शी दिसना। पूण गेले मॅचीत पाकिस्तानान न्यूझिलंडा जी मॅच जाली बऱ्यांतलो बरो स्कोर मारून आपले जे आव्हानां वर्ल्ड कपांतले ते कायम दवरलेले। आयज पाकिस्तान जिखता की ना ते पळोवचें पडटलें। थँक्यू सुशांत। तर आता आमी आमचे चीफ रिपोर्टर समीप नार्वेकर आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया महत्वाची अपडेट। काल गोमंतक टीव्हीन बागा सावतावड्या थळ्या बरोबर एक मसाज पार्लरान धाड घातली। ते आमी दाखोवन दिलें कितें एक लायसन नासतना परमिशन नासतना मसाजाच्या नांवार शिनळकी वेवसाय चलतालो असो लोकांनी ते आरोप केलो आनी दोगांयनी मेळून लोकल्सांनी ते एक्सपोज केले। तेंचें म्हणणें की भायर जे टाउट्स आसले ते टाउट्स टुरिस्टांक सॉलिसीट करताले। आपको 1000 में क्रॉस मसाज मिलेगा। क्रॉस मसाज म्हणटा तो हांगा गोंयान इलिगल, गोंयान ताका परमिशन ना। इट्स अ क्रायम क्रॉस मसाज दिवपाक। देखून 1000 में लडकी मिलेगा हे मिलेगा करून सॉलिसीट करपाक लागले टाउट्साचो इशू आसा तसो ते लोकल्सांनी ताका पळयलो। हें करतना तेणी मागीर फुडें वचून बोळ घातलो, लोकल्स जमले, आमी थंयसर पावले। आमी फुडल्यान इन्वेस्टिगेशन चालू केलें। थंयसर आमकां पळोवंक मेळ्ळें भितर चेडवां आसली आनी कसले तरी ब्ल्यू लायटी घालून कसले वायप कसले तरी रूम्स तेंच्यांनी तयार केल्ले बारीक बारीक आनी ताका नांव ना गांव ना मसाज पार्लराक। भायर पोस्टर आसा चेडवां आसलेले आनी एक इल्लीशी अशी पायण अशी वाट आसा थंय सगळें सबंद काळोख आनी फाटल्यान एक रूम आसा गॅरेज कशी, ते गॅरेज कशी तेंच्यांनी तो स्पा घातला। कांय म्हयन्या पयलीं होच मसाज पार्लर थळाव्यांनी बंद उडयल्लो तसोच फोर्स करून। परत तशी पाळी येयली, परत तेणी तोंड वयर काडला। जेन्ना आमी ओनराक विचारलें जो कोण तो ओनर म्हणून ओनराक सामकें केलें। ओनर म्हणटा हांगासर बागान सगळी इलिगल मसाज चलता, आमी चालू केल्यार कित्याक वायटा काय म्हणून अशें तेंच्यांनी फोनार कन्वर्सेशन चलतालें आनी तेणी एडमीट पासून केलें पंचायती कडेन आमकां लायसन ना म्हणून हें चलोवपाक, आमी लायसन रिन्युवलाक घातला म्हणून। थंयच बोवाळ केलो आनी ताका वॉर्निंग दिली तुमी तें सामकें बंद करात आनी परत तुमी हें करशात जाल्यार आमी फुडलें कितें तें आमी कृती घेतले। आतां इशू असो आसा फक्त हेच मसाज पार्लर न्ही, फूल कोंगूट पिड्ड्यार जाला, इबाड जाला। फक्त मसाज पार्लर, स्पा, प्रॉस्टिट्यूशन, डान्स बार उतरां खूब जाता। बंद जातले कोण फुडाकार घेना, सरपंच फुडाकार घेना, आमदार फुडाकार घेना,
टुरिजम मंत्री फुडाकार घेना, मुख्यमंत्री फुडाकार घेना, ब्लेम गेम घालता, हे तेणी करपाचें तेणी करपाचें करून. मुख्यमंत्र्यान हालींच म्हटलेलें जे कोण टावट समज दिसत रस्त्यार आनी कोण तांकां एम्प्लॉय करता तेंचेर कडक कारवाय जातली म्हणून, तेंची लायसनां सगळे हे करतले म्हणून, रद्द करतले म्हणून. खंय तरी CM निड्स टू वॉक इट्स टॉक, जे कितें तरी तेणी सांगलां, उतरां सांगलां, त्या कारवायेन बदल करपाची गरज आसा. आनी जेन्ना लायसनां म्हणटा, हो मसाज पार्लर आसलो जेका पंचायतीचें कसलेंच लायसन नासलें, तो इतके ओपनली थंय भायर टावट्स घालून आपलो धंदो चलयतालो. म्हणल्यार आतां लायसन रद्द करपाचें कशें आनी खऱ्यांनीच केन्ना हेजेर चाबूक बसतलो, केन्नाय बंद जातलें, ही व्हडली गजाल आसा, चिंतपाची गजाल आसा. खऱ्यांनीच गंभीर विशय आसा, कारण अश्यो बेकायदेशीर रितीन जर अश्यो गजाली गोंयांत चलतात जाल्यार पर्यटनाचें नांव म्हणजे गोंय फामाद आसा तें खंय ना खंय तरी दाग पडटा. तर आतां आमी आमचे रिपोर्टर वर्षा कडेन जाणून घेवया एक म्हत्वाची अपडेट. ओके, दिप्ती तुवें पयलींच सांगलें जशें की फाल्यां दिवाळी आसा आनी सगळ्या बाजारान पणजेच न्हय तर आख्खे गोंयभरांत बाजार सारके भरलेले आसा आनी लोकांची आमकां गर्दी पळोवपाक मेळटा. तशेंच वेगवेगळे आकाशकंदील, वेगवेगळे पणट्यो, फराळ सगळी कडेन आमकां बरे तरेन पळोवपाक मेळटा. आनी तशेंच पणजे बाजारांत सुद्दां वेगवेगळे आकाशकंदील इको फ्रेंडली, कागदाचे वेगवेगळे आनी 200 रुपया ते 100 रुपया, 200 रुपया ते 1000 मेरेन हे कंदिलांची रेट आसा. तशेंच आमी नरकासूर करपी आसा तांचे कडेन वचून उलयली, तांचे कडल्यान जाणून घे तेंचें एक हें जालां की सरकारान अशें सांगलां की 12 मेरेनूच म्हणजे नरकासूर हे करपाक तांकां मेळटलें. सो ते निराश जाल्लेले आसा, कारण म्हटल्यार दिवाळी एकदां येता, नरकासूर सुद्दां ते इतले व्हडा उमेदीन करतात, रातभर जागून नरकासूर करपाची तेंची हे आसता. आनी समज जर 12 मेरेनूच रावले जाल्यार कांयच फायदो जावचो ना. सो भुरगे सगळे निराश जाल्या आनी भुरग्यांची जी भावना आसा ती सरकारान जाणून घेवपाक जाय अशें तांच्यांनी मागणी केल्यार. जाल्यार आयज आमी पळोवपाक आमकां मेळटलें की 12 मेरेनूच उरतात नरकासूर, काय सकाळची 4 मेरेन 6 मेरेन सुद्दां हांगासर पणजे आमकां पळोवपाक मेळटा. जाल्यार सगळ्यांक दिवाळेची हॅपी दिवाळी. दर वर्साची गजाल आसा की नरकासुराक अमको टायम दितात की अमक्या टायमा भायर जे आसा ते म्युजीक किंवा जे हे आसा ते चालू दवरचें न्ही. पूण दर वर्सा जी उमेद आसता तरणाट्यां मदीं तातूंतल्यान ते वेळेचें भान नासतना ते खंय ना खंय हो दीस जो आसा तो दिवाळीच्या आदली रात. सो नरकासुराक जळे उपरांत जी येता ती दिवाळी. तर आतां आमी या आमचे न्यूज एंकर संजना आयची म्हत्वाची अपडेट सांगशी. आयची जी सरकारान नय येरादारी खात्यान फेरीबोट सेवा शुल्क लावपाचें थारायल्लें तें आतां फाटीं घेतिल्लें आसा. हाचेर युरी आलेमावान एक स्टेटमेंट केला. तो म्हणटा की हे दर फाटीं घेतला कारण काँग्रेसीक लागून काँग्रेसीन फाटल्या कितलेशेच दीस जाले हाका विरोध करीत आसले म्हणून ताणें काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांकूय परबी दिल्या. आनी तो ह्या वेळार म्हणटा की गोंय भाजपा सरकार हें जें आसा तें गिरेस्ताच्या फायद्या खातीर आनी गरिबांक हें करता. म्हणटकून हाचेर कडक लोकांकूय समजला तेंची धोरणां. म्हणटकून 2024 तांकां लोक हारयतले असो ताचो दावो आसा. आनी दुसरी बातमी जी आसा ती बातमी न्हू पण सादूर रावपाची. ती म्हणजे आतां जर कोण अनवळखी मनीस जर तुमचे कडेन फोन मागपाक आयलो जाल्यार ताका दिवप ना, कारण फटींग जे मनीस आसता ते लोकांक फटोवपाक जायत्यो युक्ती करतात. तातूंतलीच एक युक्ती म्हणल्यार OTP घोटाळो. जर खंयचोय मनीस तुमचे कडेन फोन मागूंक आयलो जाल्यार ताका दिवप ना, कारण म्हणल्यार तो त्या नंबरार फोन करता आनी दुसरो जो तेवटेनच्यान आसा तो OTP थंयच्यान सेंड करता आनी तो मनीस ताका OTP पळोवन सांगता की तो प्रश्न विचारता की तूं खंयच्या वरार पावले. जाल्यार तो जो OTP आसता तो आतां धरा की 10:55 जाल्यार ते सांगता की 1055 OTP आसा जाल्यार ते सांगता की 10:55 आपूण पावले. म्हणटकून ते दुसऱ्या मनशाक ऑटोमॅटिकली कळटा की OTP 1055 असो आसा. ह्या हितूनच्यान असो घोटाळो जावं शकता म्हणून तुमी सादूर रावचे. तर फेरीन प्रवास करप्यां खातीर खूब थाकायची गजाल आसा. आनी तशीच जे ऑनलायन स्कॅम्स आयज वाडपाक लागल्यात ताच्या पासून सादूर रावपाची दर एकल्यान गरज आसा. तर आतां आमी आमचे सब एडिटर उत्तेजा आयची म्हत्वाची अपडेट सांगशी. आयज 2 म्हत्वाच्या अपडेट्स आहा. एक म्हणल्यार पेडण्या नागजर वाठारांत आयज मेन पायपलायन फुटली. जी पेडण्या पुराय म्हालाक उदकाची पुरवण करताली. जे पायपलायनीचे दुरुस्तीचें काम चालू आसलें आनी ताका लागून खंय तरी कामगारां कडल्यान ही पायपलायन फुटल्या. ह्याचो परिणाम पुराय पेडण्या म्हालाचेर जातलो आनी फाल्यां एकदर पेडण्या म्हालाक उदकाची पुरवण जावची ना. दुसरी बातमी म्हणल्यार
हांवें सकाळचीच गजाल आसा ती म्हणल्यार कदंबा बस परतून एकदा बंद पडले. कदंबा बशीचे बंद पडपाचे प्रकार हे वाडपाकूच लागल्या सदांच. आनी ही बस बंद पडली ती सांखळे आशिल्ली, ती बेळगांव चोला घाटा वयल्यान बेळगांव वताली. ताका लागून ते घरा वचपी जे कामगार आसले वा लोक आसले त्यांची गैरसोय जाली. ह्यो दोनूय तुमकां बातम्यो आयच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो, सविस्तर बातम्यो. थँक्यू उत्तेजा. तर अशाच आनीकूय महत्त्वाच्या अपडेटां खातीर गोमंतक टीव्हीचे फेसबूक, यूट्यूब आणि इंस्टाग्राम जे आसा ते सबस्क्रायब फॉलो करपाक विसरू नाकात. आणि अशाच महत्त्वाच्या अपडेटां खातीर गोमंतक टुडे हे 7 PM बुलेटिन पळोवपाक विसरू नाकात. पळयत रावात. कॅमेरामॅन यश सयत हांव दिप्ती काकोडकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरू नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांची समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.